नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज राष्ट्रपती भवनात आयोजीत सोपूतविधी सुवाळ्यात सीपी राधाकृष्णन हांकां भारताचे उपराष्ट्रपती पदाचो सोपूत दिलो. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आदले राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, आदले उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड तशेंच गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी हेर मंत्री हजर आशिल्ले. सोपूतविधी सुवाळ्या उपरांत उपराष्ट्रपती सीपी राधाकृष्णन हांणी राजघाटाचेर वचून महात्मा गांधी हांकां आर्गां ओंपली. उपरांत सदैव अठलात वचून आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हांकां श्रद्धांजली दिली. बिट्स पिलांनी कॅम्पसांत घुवळी वखदांचो कथीत वापर जाल्ल्याच्या अहवालात तपास चालू आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहा. पूण अशे तरेचे कॅम्पसान पावता म्हटल्यार गव्हर्मेंट फेल जाला. सो ड्रग्स सांबाळपाक पूण ड्रग्स सांबाळपाक फेल जाला असो दिसता गव्हर्मेंट. ते कॉलेजीन कॅम्पसान पावंक लागले म्हणून. जीएसटी स्लॅबात हालींच केल्ल्या बदलांचो सगळ्यांत चड फायदो सामान्य मनशाक जाला अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ते काल पणजे दूरदर्शनाच्या खबराकारां कडेन उलयताले. सगळ्यात चड फायदो जो आहा पळय सामान्य मनशा खातीर आसा. मागीर तो युवका खातीर आसतलो, महिलांच्या खातीर आसतलो, शेतकऱ्याच्या खातीर आसतलो. जेन्ना 18%, 12%च्या वयल्यान 5%चेर येता ताच्या वयलो फायदो आनी वेगळो कसो समजा लक्झरी आयटम्स 2 व्हिलर 4 व्हिलर घेण्या पासून ते सादे ब्रँड हाज्या पर्यंत आसा. हो सगळो फायदो 22 तारखेच्यान आमी सगळे जाण अनुभवतले आनी सगळ्या जाणांक जेन्ना कमी रेटीन मेळपाक लागतले 18%ची 5%चेर मेळटा तेन्ना ऑलमोस्ट 13% हेजे वयलो फायदो. पण डेफिनेटली सगळ्या जाणांक इफेक्ट कितें आहा पळय हो कळटलो. तुमी हो प्रश्न खरें म्हणजे साद्या मनशाकूच विचारूंक जाय तो बरें उत्तर दिवपाक शकता. जीएसटींतल्या ह्या बदलांचो उद्देश पर्यटनाक लाव जातलो. गोंयाक बरोच फायदो जातलो अशेंय मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. खातीर जातलो, रेस्टॉरंटवाल्या खातीर जातलो, म्हणजे टुरिजम इंडस्ट्री खातीर जातलो, सामान्य गोंयकारांक जातलो तसो इंडस्ट्रियलिस्ट. गोंयची दर्यादेग ही आमची शक्त आसा आनी 108 किलोमिटराची दर्यादेग राज्याचे पर्यटन, नुस्तेमारी वेवसाय, बोट बांदावळ वेवसायाची जीवन वाहिनी आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोंय विद्यापीठांत आयोजीत केल्ल्या मरीन मल्टी हॅझार्ड सर्विसीस फॉर इंडियन कोस्टलायन ह्या परिशदेंत ते उलयताले. ह्या वेळार गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. हरिलाल मेनन, NICOISचे संचालक डॉ. TM बालकृष्णन नायर, नौदळ आनी तटरक्षक दळाचे अधिकारी, विज्ञानीक, सरकारी अधिकारी तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. Representatives from the Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka and Kerala states and along the west coast so that and we can learn from each other. After all, cyclone, tsunami, oil spill, storms surge and not stop at the state borders. Our response cannot be fragmented. In Goa, we have imbibed the resilience into our border visions of Swayambhurna Goa 2.0. We want every village to be disaster aware, self-reliant and preparedness. Our fishermen now receives the ocean advisories and potential fisher zones forecast directly on their phones. Our coastal panchayats are being trained in the disaster risk reductions, enabling them to act as a first responder. काँग्रेसी वरवीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या आवय एक AI जनरेटेड व्हिडिओ जारी जाल्या उपरांत नवो वाद उप्रासला. हाचेर भाजपान खर प्रतिक्रिया उक्तायल्या. हो व्हिडिओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे आवय, स्त्री आनी देशाच्या गरीब बायलांचो अपमान करपी आसा अशें म्हळां. राहुल गांधी स्वताच्या आवयचो सन्मान करना जाल्यार तो दुसऱ्याच्या आवयचो सन्मान कसो करतलो अशें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंग हांणी म्हळें. नकली माँ है, उनको न माँ का इज्जत का, अपने माँ का इज्जत का ख्याल नहीं है, तो दूसरे की माँ को कहां से वो सम्मान करेगी. ये AI पर मोदी जी के माँ को इस ढंग से, इन पर तो हिज्ब का केस होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए.
और ऐसे लोगों को सामाजिक रूप से नहीं, कानूनी रूप से ऐसा सजा मिलनी चाहिए। ये कोई मतलब है? छी छी डूब करके मर जाओ। भाजपा फुडारी शहजाद पुनावाला हांणी लेगीत काँग्रेसीचेर तिडक उक्तायली। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गाली दी, उनकी माताजी को गाली दी, उस पर माफी मांगने के बदले, उसका खंडन करने के बदले राहुल गांधी के इकोसिस्टम ने उसको जस्टिफाई किया। उन्होंने जिसने गाली दी उसको बचाने का प्रयास किया। तारिक अनवर का भी बाइट सामने आया था कि कैसे वो बचा रहे थे, और अभी भी उनके मन में कोई पीड़ा नहीं है, इसीलिए उन्होंने इतना भद्दा और अपमानजनक वीडियो बनाया है। और फिर से एक बार प्रधानमंत्री माताजी का ही नहीं बल्कि हर माता का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी अब गांधीवादी नहीं, गाली वाली कांग्रेस बन चुकी है। जुलयात म्हापशा जाल्ल्या 4 तालुक्यांतल्या वेटलिफ्टिंग सर्तीत साक्षी प्रसाद गवंडी हिणे पेडणे तालुक्यात पहिली सुवात मेळयली। त्या निमतान डॉक्टर संजय कोरगांवकर आणि डायना कोरगांवकर हांणी साक्षी गवंडी हिका परबी भेटयल्या। साक्षी हिका फुडें गरज पडटा तेन्ना मजत करपाचें उतर कोरगांवकर हांणी दिलें। गोंयचे पेडण्याचें नांव काडपाचे प्रयत्न करता आनी तेका एक प्रोत्साहन दिवपाक तेच्या बद्दल आमकां अभिनंदन तुजी करपाची आसलेलें आनी तशेंच तेका एक प्रोत्साहन दिवन तेका ज्या फुडली जी वाटचाल आहा ह्या खेळांत तेजें स्वप्न ह्या खेळांत फुडें वचपाचें तेका खंय तरी आमची थोडीशी ती हातभार लावचो हो विचार करून आमी आयज हांगा जमलेले आसा। हांव चिंतता की अशीच जर आमच्या पेडण्यान अशीच भुरगे यूथ जे आहा जर तांकां आमी एम्पावर केले खेळांत शिक्षणांत किंवा खंयच्याय क्षेत्रांत कला क्षेत्रांत जर एम्पावर केले तर ते आपले आयुष्य तेंचे बरें जातले, तशेंच पेडणेकाराचें नांव मोठें करतले अशी हांव आशा बाळगता। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो। आणि इतल्यान खबरापत्रां हांगा सोंपता। परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।